सोनवार 31 ऑगस्ट. मुखेल वोल्ड. एकाक ताणे 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आणि तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपापले कुविती प्रमाणे. नियाळाक आधार. 10वीचो परीक्षेचो निकाल येताच अशें आयकूंक येतालें. आमचे धुवेक डिस्टिंक्शन. आमच्या पुताक पयली क्लास मेळ्ळ्या जाल्यार एकलो तोंड बाबडें करून क्लासीन पास जाला म्हूण सांगतालो. इतल्यान म्हज्या इश्टान म्हणलें, क्लास खंयचीय जावं पूण फुडाराक तो कितें करतलो ओ जातलो हें की गरजेचें म्हूण सांगूंक लागलो. देवान खंयच्याय दोगा मनशाक एक सारकेची रचूंक ना. बगर एकल्याक आपल्या सारक्याची रचून देण्यांनी भरल्यान. देव जाणारांक न्हय, बगर नेणारांक ओस्कोतांक आपलें राज बांदून विंचून काडटा म्हूण भाग्यवंत पावलो पयल्या वाचपान सांगता. खोटेपण सोडून बरें करतल्यांक देव लांब आवक भासायता म्हूण स्तोत्रकार सांगता. शुभवर्तमानान जेजू तालेंताची वापर सांगून सर्गींचे राज बांदूंक शिसांक उलो करता. चाकरांक दिलेले तालेंत थोकोस घेवन वापरून आनीक जोडलेल्या चाकरांक दोनयान वाखाणले, पूण बेजूड आनी आळश्या चाकराक दोनयान केंडलो. देवान आमकां सगल्यांक आमचे कुविती प्रमाणे तालेंत दिल्ले आसात. थोड्यांक चड जाल्यार थोड्यांक उणें. हे तालेंत घेवन आमी बोडाय दाखोवंक न्हय, बगर तांचो बरो उपयोग करून आमकां आनी दुसऱ्यांकूय सर्गींच्या राज्यांत पावूंक थोकोस घेवंक गरज. तालेंता वरवीं सर्गींच्या राज्याक पुर्ती जावन सगळीं आमी भायर सरुया. म्हजो थाराव. म्हाका दिल्ले तालेंत वळखून तांचो बरो उपयोग करून सर्गींच्या राज्याक पुर्तो जावन वावुरतली.